आता मेरेन 2011चे जनसंख्या सर्वेक्षणात नगर म्हूण अधिसूचित केल्ले सुवातीं प्रमाण CRZ2 झोनिंग जाताले. 2019त राना पर्यावरण खात्यान हो निकश बदलून लोकसंख्येच्या आधाराचेर CRZ2 झोनिंग करपाची नवी पद्दत घालून दिली. 2146 खबर आमकां खबर ना. So my representation to the center is that in the 2011 notification of census आमकां सेन्सस टावन म्हणून दिल्ले आहा. सो तूं सेन्सस टावन म्हणल्यार कितें आहा, डेजिग्नेटेड वी वॉन्ट देम टू बी डेजिग्नेटेड अर्बन एरियाज म्हणून आमकां 2019 ती टावन घालपाक जाय. बिकॉज वॉट विल हॅपन इन दॅट वॉट एक्चुअल मिनींग जो आसा विल कम इन टू इम्प्लिमेंटेशन. 2011 आतां पळय म्हाका म्हाजें एक डिस्कशन जालें कुडचरे कल्कोडा म्युनिसिपालिटी एरिया इट इज अ टावन आनी इट इज अ म्युनिसिपालिटी एरिया. ती CRZ2 ऑटोमॅटीक येयली सो इट विल बेनिफीट. आता कलांगूट पंचायत म्हाजे म्युनिसिपालिटी इन्कमूच ना, त्या पंचायतीन म्हाज्या 10 टायम्स द म्युनिसिपालिटी इन्कम आसा पंचायतीक त्या. सो दॅट इज डेजिग्नेटेड इन द 2011 notification as a census town. Instead of 2146 for the state of Goa, wherever census 2011 has been made should be designated as urban designated as per census town. कळंगुटे सारकेल्यो CRZतले कांय उपनगरी वाठार अजूनय गांवचे वर्गवारीत आसात. ते खंय शारांचे वर्गवारीत येवंक जाय. हे काम थळाव्या रेव्हेन्यू खात्याचे. I am saying you take 2011 notification of census town as ours. So for that, first of all, my revenue department has to register them because census is the central government. अजूनही रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ते टावन म्हणून डिक्लेअर करूंक ना. सो ऑफिशियली पयलीं हांव नोट घालता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक हे जे CRZ एरियान जे सेन्सस टावन म्हणून डिक्लेअर केल्ले आहा अंडर सेन्सस 2011 शूड बी एज फॉर द 2019 नोटिफिकेशन अर्बन डेजिग्नेटेड एरियाज म्हणून करपाक जाय सेन्सस टावन. सो वेन यू डू दॅट दे ऑटोमॅटिकली कम इन CRZ2 स्टेटस. बिकॉज सी what the notification says that roads develop, drainage develop, हे घातला sewage घातला, schools आसा, it is already a town म्हणून ते नोटिफिकेशन सांगता. पण एक सायडीन ते नोटिफिकेशन सांगता 2146 पॉप्युलेशन जाल्यार करूं शकता. सो इट्स अ कॅची सिच्युएशन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.